आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कितें सांगता तें करी जाय म्हणून मरी माय आमकां उलो दिता. देखून मरी मायेचें भक्तीपण आदारल्या वेळार देवाची खुशी पाळूंकूच ती शिकयता. आमकां कांय देवातान पयस वरिना, खंयच्याच तरान ती पयस वरिना, कित्याक तिका कसलोच मान गौरव नाका. देखून म्हळ्यार आमच्या इगर्जींत सबार जाणांनी म्हाका सांगलें आसा, प्रोटेस्टंटांच्यांनी, न्यू लायफाच्यांनी, पेंटेकॉस्टलांच्यांनी, तुमी कित्याक मरयेक म्हत्वाचो जागो दितात. हांवें सांगलें या आमच्या इगर्जेक पळया. इगर्जेक आपणून तांकां दाखयलें आसा मरियमेची इमाज एका कोणशा ती आसता. मोदें आसना आल्तारीचेर घेताना मरियमेची इमाज आसना. मरियमाची इमाज आल्तारीच्या सकला आसता, एका कोणशा ती आसता. सादी बळी एका कोणशा आसता. घरांत आवय मुखार येता गे आवय केन्ना कुस्तांत आसता, काम करनासता. बापूय तरी प्रमुख जाग्यार आसता. तशें मरियमाय आमची जतन घेवंक ती तयार आसा. आनी मात न्ही जेजून सांगल्या बरें करूंक ती आमकां प्रेरण दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. अधीक मोगाच्या दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमा मुखांतर आमी देवा बापाक लागीं सरता. ह्या कृपेच्या वेळार आमी एक बरें गीत आमी गावया. मरियमाचो सांगात आमी सद्या सांगातास सांत भक्तांचो सांगात आनी आंज बडव्यांचो सांगाती आमी जोड घेवया आनी तांच्या सांगाता मेळोन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवन हरसिया. वंदितां वर्णितां ये देव माये. वंदितां वर्णितां ये देव माये. बोरगी सर तुजी आमी गितां गावून. हर्षितां दिन वाचतां औंकारी मोरये. आज तुका भक्तीन उरपे नामान करून. माय तूं देवाची माय तशेंच आमची. आयक माये दये मागणी आमची. माय तूं देवाची माय तशेंच आमची. आयक माये दये मागणी आमची. वंदितां वर्णितां ये देव माये. भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून. हर्षितां दिन वाचतां औंकारी मोरये. आज तुका भक्तीन उरपे नामान करून. जिणयेच्या पयणार कश्टा अनवरां दी माये आमकां तुजी मजत. जिणयेच्या पयणार कश्टा अनवरां दी माये आमकां तुजी मजत. वंदितां वर्णितां ये देव माये. भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून. हर्षितां दिन वाचतां औंकारी मोरये. आज तुका भक्तीन उरबे नामान करून. प्रार्थया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, तुज्या दुवेक मरये मायेक जल्मांत थावन तुवें पापा वीण ह्या संवसारांत जल्मोवचें भाग फाव केलें. ह्या संवसारांत ती पापा विणें जियोन आपणाकच एक जिवें बलिदान कशें तुका भेटयता बापा. तिच्या जिविताचें बलिदान तुवें स्विकार केलें. तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत जल्मोवच्याक तिका तुवें देवपुताची आवय केली. जेजूच्या खुर्सा मळी उबें रावन आपल्या पुताच्या कश्टांत आपलें खस समर्पण दिवन सहा सोडवणदान, सहा साल्वादोर जावंक तुवें तिका फाव केलें बापा. आनी तिच्या दुखींतय आमच्या जिविताचें दूख सोंसूंक आमकां एक वर्तें प्रेरण आनी आमकां एक वर्तें आदर्श तूं आमकां फाव करताय बापा. मरिये मायेच्या खातावीण काळजा मारिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या भोव पयत काळजा लागीं सरोंक आनी अशें बापा तुजेत लागीं राजी जावन ससनाच्या ससना सर्गींचें सूख जोडूंक तूं आमकां फाव करताय. मरिये माये थंय आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. जशें मरिये मायेन तुज्या उतरांक खालती मान घालून तुज्या खुशे खातीर आपणाक समर्पण दिलें, आमी तुजी खुशी जाणा जावन तुजी खुशी जारी करूंक आनी ह्या संवसारांत
तुका महिमा दिवचे जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. भोव मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमकां हरी एकल्यांक मरिये मायेती देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां. तुमी सर मरिये मायेचे भक्त जावन आसा. हांवूय मरिये मायेचो एक वर्तो भक्त जावन आसा. कित्याक मरी माय आमकां आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत कशें देवाक मानूं जाय म्हणल्याक एक वर्तें प्रेरण आनी वर्तें आदर्श जावन आसा. मरिये माय नासतनाय मोगाच्यान आमी देवाक लागीं सरयत. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त एकलोच मध्यस्थ देवा आनी मनशां मदें. पूण तो देवाचो एकलोच पूत आमच्या सोडवणेचो मध्यस्थ मरिये माये थंय मरिये मायेच्या गर्भांत जल्मोन ह्या संवसारांत जल्मलो. देखून मरिये मायेची जिणी आमकां एक वर्तें आदर्श जावन आसा, वर्तें प्रेरण जावन आसा. आनी तिजी विनवणी आमकां आमच्या सर्गींच्या वाटेर एक वर्त्या तरान आमकां आधार आनी मजत दिता. देखून मरिये मायेचें भक्तीपण आमी आदारचें. मरिये मायेचो खंतसो तेर्स विशयी जावन ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी करचो. आनी अशें आमची सगळीं कुटुंबां आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्या सांगता मरिये मायेच्या खताबेन काळजाक आमी समर्पीत करचें आनी जेजूच्या भोपयत काळजाक आमच्या घरांनी रायपोट बांदचें. देवान आमकां दिवचें एक वर्तें भाग जावन आसा. आनी मरिये माये विशांत नियाळ करता आसतना आमी हरी एक फावटी उडास करचें जावन आसा. मरी माय काना नगरी लग्नांत हजर आसली. ती थंयसर हजर आसूंक कारण त्या लग्नाच्या वोवळ्यांनी त्या लग्नाच्या होरेतान ह्या थंयच्या होकलेन ह्या त्या कुटुंबाच्यांनी मरिये मायेक आपोवणें दिल्लें. आनी मरिये माये सांगता मरिये मायेच्या पुता जेजूच्या आपोस्तलांक पाटलादारांक तांणी आपोवणें दिल्लें. देखून तांच्या जिवितांत एक वर्तें अजाप विचमीत घडलें मात न्ही. समया जेजून आपल्या जिवितांतलें पयलें असर हें करून देवाची महिमा ताणें परगट केली. देखून मोगाच्यान आमच्या जिवितांत जर तर मरिये मायेक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या सामाजीक जिवितांत आमी तिका आपोवणें दिता स्वागत करता तर मरिये माये थंय आनी तिच्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमितां देवकर ताजी महिमा तो परगट करतलो. त्या काना नगरी लग्ना गेल्ल्या वेळार मरी माय वगच बसना मुखार सगळ्यांनींतल्यानी वचून थंयसर तांच्या गरजांनी ती पावता. मरी माय मोगाच्यान आमच्या आध्यात्मीक गरजांनी ती पावता, आमच्या कुटुंबाच्या गरजांनी ती पावता. आनी विशयी जावन थंयसर दाका रोस उणें पडलो. दाका रोस म्हळ्यार आम्हाला असो सोरो तो न्ही. बगार जिवितांत संतृप्ती दादोसकाय सूख संतोश आमकां जायची जाल्यार आमी देवा थंय सांगातपण देवा थंय एकवट आनी देवा थंय संवाद चलोवची गरज आसा. आनी हाचें उणेंपण थंयसर पडलें आनी मरिये मायेच्या त्या गमाना गेलें. मरिये माय मोगाच्यान बरेंकान गमान दिता. देखून मरिये मायेक आमच्या जिवितांत स्वागत करया. केदाळे कोणसाचो हेर्स आमच्या जिवितांत आसून दी. आमच्या कुटुंबांत सदांय सकाळीं सांजे 2 फावटी गेल्यारय व्हडणी आनी थोडे फावटी पयणार येताना ऑफिसाक येताना इस्काला कॉलेजी येताना सयत आमी करयत. ह्या द्वारे मरी माय आमच्या जिवितांत कितेंय उणेपण आसल्यार ती कितें करता तिच्या पुताक वचून ती सांगता. ती वचून पुताक म्हणटा पुता तांकां तो संतोश तो आनंद ती संतृप्ती देवाचें आशिर्वाद उणें पडलां. आनी तितल्यार स्वामी जेजू कितें म्हणटा तुजो हुस्को म्हाका कित्याक माये म्हजो वेळ आजून येवंक ना. म्हणजे जेजून अजापां विजमितां करचो वेळ येवंक ना तरी मरिये मायेच्या विनवणेक तो तकली बागयता. जर तर आपली आवय आपणा लागीं कितेंय विचारल्यार एक बरो पूत इन्कार करता की जेजूय मोगाच्यान मरिये मायेच्या विनवणेक तिरस्कार करिना. बघा तो कितें तो कांयच उलयना तरी मरी माय थंयसर आसल्या सेवकां म्हणटा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. मोगाच्यान आमी देवाचे सेवाक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कितें सांगता तें करी जाय म्हणून मरी माय आमकां उलो दिता. देखून मरिये मायेचें भक्तीपण आदारल्या वेळार देवाची खुशी पाळूंकूच ती शिकयता. आमकां कांय देवातान पयस वरिना, खंयच्याच तरान ती पयस वरिना. कित्याक तिका कसलोच मान गौरव नाका. देखून म्हळ्यार आमच्या इगर्जींत सबार जाणांनी म्हाका सांगलें आसा प्रोटेस्टंटांच्यांनी न्यू लायफाच्यांनी पेंटेकॉस्टलांच्यांनी तुमी कित्याक मरियेक म्हत्वाचो जागो दितात. हांवें सांगलें या आमच्या इगर्जेक पळया. इगर्जेक आपणून तांकां दाखयलें आसा मरिये मायेची इमाज एका कोणशा ती आसता. मोदें आसना आल्तारीचेर घेताना मरिये मायेची इमाज आसना. मरिये मायेची इमाज आल्तारीच्या सकला आसता. एका कोणशा ती आसता. सादी बळी एका कोणशा आसता. घरांत आवय मुखार येता की आवय केन्ना कुसतांत आसता, काम करनासता. बापूय तरी प्रमुख जाग्यार आसता. तशें मरी माय आमची जतन घेवंक ती तयार आसा. आनी मात न्ही
जेजून सांगल्या बरी करूंक ती आमकां प्रेरण दिता आनी जेजून सांगल्या बरी ते सेवा करतात. थंयसर शुद्ध आचाराचे 6 मांडे आसले 6 न्ही जावन जो देवाक 7 संपूर्ण परिपूर्ण नंबर जावन आसा. 7 सक्रामेंत 7 हप्त्याचे 7 दीस तरी 6 आसात. तशें म्हळ्यार संपूर्ण परिपूर्णतेतावन इल्लें उणेपण आसा. त्या काजराच्या माटवांत केलें बरें उणेपण आसलें आनी त्या शुद्ध आदाराच्या मांड्यांत खांटभर उदक आसचें खांटभर म्हळ्यार टू द ब्रीम संपूर्ण तरां उदक आसचें उदक ना तर हात धुवचे कशे पांय धुवचे कशे निताळाय कशी जावची. तर आमच्या जिवितांत निताळाय ना म्हणून जालें. सांकेतीक तरान आमी पवित्र ना म्हणून जालें. जर तर मरियमाचें भक्तीपण आमी आदारल्यार आमी चड नितळ निर्मळ आनी देवाक मानतात असले आमी जाता. आनी थंयसर जेजून म्हळें ते कांट पर्यंत बरात म्हणजे आमी कितले मरियमाक लागीं जाता. मरियमाय मोगाच्यान आमकां प्रेरण दिता. पुता देवाचें भक्तीपण आदार. देवा भुता पवित्र पुस्तक वाच देवाचें उतर वाच. पुता पवित्र जा भगवंत जा. पुता अनिश्कळपणांतावन पयस राव. पुता सोरो पिये नाका बिडी सिगरेट व्हड नाका बेबदो जाय नाका वायट सवयांक वळख जाय नाका नाका जाल्यार पळय नाका. देखून मोगाचें आयची तरणाटी मरियमाचें कोणतोसो देश करूं तयार नात. कित्याक तांकां नाका जाल्लें पळयचें नाका जाल्लें संबंद दवरिचें. लेकावर तो वेळ ते इंटरनेटार कशीचें शिकोवंक तांकां नाका. देवबिरान नाका तांकां नाका. आवय बापाय विदेय तांकां सांगूं नाका. देखून मोगाचें हांवें कोणा तरणाट्यांक सांगलां जर तर तूं कोणतोसो तेर्स करताय तुका ती वायटाची वडणी येना. बगार ताळणेचेर जैत व्हरून मरियमाय तुका मजत दिता. पळया आनी थंयसर तांणी खांट पर्यंत उदक भरलेंच तक्षण जेजू तांकां म्हणटा तांतलें खाण व्हरून येजमानाक दिया आनी वांटा. म्हणजे त्या सेवकांनी सेवा सयत केली. पळया सेवा सयत केली. मरियमाय मोगाच्यान आमकां आमचें कितलेंय काम आसूं दी कितलेंय शिकप आसूं दी सेवा करून शिकयता. आमची आवय आमकां शिकयता न्ही गे कितलेंय शिकप आसूं दी पुता कितलेंय काम आसूं दी घरांत इल्लें झाडीचें इल्लें पुसीचें इल्लें आयदनां धुयचें आवय कुमक करीचें बापायक इल्लो कुमक करीचें प्रायवंत आसल्यार आब व्हडली मागीर तिका काणयेन हात धरून तिका इगर्जी व्हरीचे हाडीचे. जर तर मोगाच्यान आमी वडिलांची जतन घेवना आमचीं भुरगीं पळया जायतीं भुरगीं बरें शिकल्यांत बऱ्या कामाक पावल्यांत जायतो सांबाळ जोडटात पूण रिणांत आसात वायट सवयांत आसात. नाका जाल्ल्या मादक द्रव्यांच्या व्यसनाक ते बली जाल्यान जिवीत पिड्ड्यार करून घेतलां. थोडीं काज जायनासतनाच आसात आनी थोडीं खोटेपणांत आसात. तर मोगाचें मरियमाचें भक्तीपण आमकां कितलें गरजेचें आधुनीक काळार. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तर मोगाचें मरियमाय सगळ्या संवसारार कितली दिश्टी पडल्या त्या विशयान ह्या म्हयन्यांत विशेश नियाळ करया. हांवें नियाळ करचें पयलीं सगळ्या संवसाराक अदीक चड जाग्यार मरियमाय दिश्टी पडलेली जावन आसा. आवर लेडी ऑफ ग्वादलुपे मेक्सिकोंत आसा हो जागो. मेक्सिकोंत ग्वादलुपे म्हणल्या लागीं 1530 इसवेंत डिसेंबराच्या 9 तारीखेर आनी 12 तारीखेर 2 फावटीं मरियमाय दिश्टी पडली. 1531 AD म्हणजे 85 वर्सां लगभग जालीं. डिसेंबराच्या 9 तारीखेर आनी 12 तारीखेर जुआन डायगो म्हळ्यार जुआंव दियोग म्हणल्यार थंयसर ग्वादलुपे म्हणल्या लागीं ती दिश्टी पडली. हो नवस्य क्रिस्तांव पूण ताका विशेश भक्तीपण मिसाच्या बलिदानान ताचें घर इगर्जीतान भोव पयस आसलें पूण तो मिसाव येतालो सदांय. आनी मेक्सिकोंत गुडे आसात दोंगर आसात आनी खणयो आसात. देखून ताच्या घरांतावन लगभग 10 किलोमीटर पयस जाल्यार इगर्ज ताणें गुडो सोडाचे देवाचे आनी इगर्जी वसाचे. वेता आसतना वाटेर एका गुड्यार ताका मरियमाय दिसली. सोबीत सुंदर परसळीक विशेश महिमा तिच्या थंय आसली आनी ती जुआंव देवगोक आपयता पुता म्हूण आपयता. तो अजा पावता कोण आपणाक आपयता गे म्हूण. तितल्यार ताका कळी जाता ही मरियमाय म्हणून. आनी ती ताका सांगता हांव तुजे आवय नेंगी आनी तितल्यार जुआंव देवगोक ती म्हणटा वस पुता इगर्जी वस थंयसर पाद्रापाक मेळोवन सांग ह्या जाग्यार हांवें दिश्टी पडलेल्या जाग्यार हांगासर एक इगर्ज तुवें उबारीचय. आनी हो जुआन देवगो सादो रयत हो तो वेता इगर्जीक. मीस जाल्या उपरांत पाद्रापा राखून रावता. जायतो लोक मिसाक येता पाद्रापा मेळोंक जायना. सबार वेळ जाल्या उपरांत पाद्राप मेळटा आनी पाद्रापा हो जुआन डायगो म्हणटा म्हाका मरियमायेन दर्शन दिलां. मरियमाय म्हज्या लागीं उलयल्या. आमच्या घरा लागीं आसल्या त्या गुड्यार ती दिश्टी पडल्या. त्या गुड्यार एक इगर्ज बांदिचंय खंय. तितल्यार तो पाद्राप याजाक हांसता. कित्याक हांसता तुमी जाणान
ते थोडे फावटी पाद्र्याप धार्मीक सहित पातयेनान मरी माय दिश्टी पडटा म्हणून तो म्हणूंक लागलो जुवान ती मरी माय तुका काल्या दिश्टी पडटा म्हाका कित्याक दिश्टी पडना तिका म्हज्या लागीं येवन सांगीत न्ही इगज बांदूंक तुका इगज बांदूंक जाता की पूण जुवान डायगो म्हणालो म्हाका गोत्तू ना कित्याक म्हजे लागीं म्हळें तिणें पूण तिणें सांगलें तें सत हांव तुका सांगून आसा तितल्यार पाद्र्याप म्हणालो ती इगर्जबांचे जबाबदारी म्हजी न्ही ती बिस्वांची बिस्वान सांगलें महात्मान दियेत देखून तूं बिस्वा लागीं वच तो बिरमोत तो पाटी आयलो पाद्र्यापा मेळोंक कसो घेतलो वेळ ताणें मिसाक वसाचे 10 किलोमिटर आनी पाटी येवचें आनी गाद्या बेसाचें इतलें काम आसा सदांय मिसा वचो हो तरणाटो बारी एक भक्तीवन ताणें चिंतलें आतां बिस्पाक वचोन मेळोंक गेल्यार 1 या 2 दीस राखाचे पडटले ते जावचे वेचे न्ही ही गरजच कितली पयस आसा आनी त्या शहरा वसाचे तो शहरा गेल्लो मनीस न्ही रयत तो बेसाय करचो सागोळेकार हळ्ळेसो मनीस देखून ताजें बेसायचें काम करूंक ताणें सुरू केलें तो इगर्जी वता आसतना ताणें चिंतलें त्या वाटेन गेल्यार मरी माय दिश्टी पडटा ती वाटच नाका दुसरीच वाट ताणें दुसरोच कुडो सोदलो दुसरीच कणयेंतल्यान उड्यांतल्यान चलोन इगर्जी वचोंक लागलो पूण थंयसरी ताका परतून मरी माय दिश्टी पडली आनी म्हणाली पुता तितल्यार हाका कळ्ळें आतां मरी माय आपणा सोडिना इगर्जबांचें काम दिता जर तर भुरगो हिसका लायना जाल्यार टिचरांनी विचारल्यार कित्याक येवना म्हळ्यार भुरग्या कडेन पयलेंच मतीन जायते सांगूंक आसता त्या कारणा खातीर ह्या कारणा खातीर जशें जू हांव दियोग तिका सांगता माये म्हजो एक बाप्पू हुशार ना न्ही जावन हो बाप्पू पळोवचो न्ही गेल्लो न्ही पूण बाप्पू हुशार ना कॅन्सर पिडा तो मोर्चार आसा देखून म्हाका ताका इल्लें मेळोंक आसा म्हाका इल्लें बेगी वचोंक म्हाका सोड म्हणून पूण मरी माय म्हणाली पुता तूं कित्याक भियेताय हांव तुजी आवय न्ही गी हांव आसा न्ही गी तुजो बाप्पू ह्याच घडये संपूर्ण तरान बरो जालो तूं भिये नाका तूं केवल वच आनी म्हाका एक इगर्ज बांदूंक सांग आनी तितल्यार तो म्हणटा पाद्र्यापा लागीं गेलो पाद्र्याप म्हणटा बिस्पा लागीं वचचें की बिस्प खंय आसा रावता म्हण म्हाका गोत्तू ना आनी आतां म्हाका तो मेळटा की ना कोणना मरी माय म्हणाली वच बिस्पा लागीं वचून ताचे कडेन तूं सांग आनी खंडीत जावन तो ओपवतलो तो गेलो बिस्पा राखून रावलो अकरेक बिस्प मेळ्ळो बिस्प हाच्या दिसा लागलो कित्याक तूं आयलोय म्हज्या लागीं आनी तो म्हणालो बिस्पानो म्हाका मरी माय दिश्टी पडल्या तिका इगर्ज बांदिची बिस्प परतून हांसोंक लागलो पाद्र्यापाच्या हांसाच्या की बिस्पाचें हांसो आनीक व्हडल्यान हाका लजी दिसली पूण कितें सांगचें बिस्पानो मरी माय म्हाका दिश्टी पडली कित्याक म्हूण गोत्तना ती म्हणटा हांगासर इगर्ज बांदिची खंय पूण परवणगी मात तुमच्या तावन खाणगे जाय खंय पळया विदय पूण आनी बिस्प हांसून म्हणालो तर तुका मात दिश्टी पडटा म्हाका दिश्टी पडना जाल्यार दुसरे फावटी दिश्टी पडटना तिका सांग तूं ती येवन म्हाका दिश्टी पडोवन आनी म्हजे कडेन सांगून दी ना जाल्यार तुका कितें तरी एक गुर्त दिवन दी तुका दिश्टी पडल्या म्हणून कितें तरी एक सिंबल एक गुर्त सायन ती दिवन दी ती घेवन तूं ये दुसऱ्या फावटी तो वेता आसतना मरी माय दिश्टी पडल्या वेळार मरी मायक ताणें म्हळें माये बिस्प म्हणटा तुवें कितें तरी एक ताका गुर्त दी जाय की ताका एक कसलें एक सायन दी जाय की तूं म्हाका दिश्टी पडल्याय म्हणून नाल्यार तुवेंच बिस्पांक दिश्टी पडा जाय की तितल्यार मरी माय म्हणाली तूं कित्याक भियेताय पुता थंयसर तुज्या भोंवतणी पळय पुता म्हणटा आसतना तो अजा पावलो भोंवतणी त्या काळार विशेश स्नो पडचो वेळ स्नो म्हळ्यार हिम आयसा बरी आकाश जावन पडटा सगळ्यांनीतल्यान धवे धवे आसता त्या वेळार गुड्यार दोंगरार असले रुखाचे खोले सगळे जोडटात त्या युवाक आनी देखून खंयचेंच झाड सयत केल्लें ना पूण ताणें पळयलें सगळ्यांनीतल्यान सोबीत सोबीत फुलां उदेल्यान ताका अजा पावलो खंय थावन फुलां आयलीं कोणा म्हण आनी मरी माय म्हणाली ती सगळीं फुलां तूं फुमटी आनी तुज्या त्या शेल्यान जाका तिल्मा म्हणटा त्या गांवांत तो शेलो ते रोयत आनी माथ्यार मुंडा आसी तातूंत बांदतात काम करतना पेंटाकी बांदतात हिंव लागल्यार न्हिदतना तांच्या आंगार घालून भांगोर न्हिदतात तसलो एक शेलो त्या शेल्यांत तुजी सगळीं फुलां एकठांय कर आनी बिस्पाक व्हरून दी हांवें दिली म्हूण सांग तक्षण तो संतोशान सगळीं फुलां तो विंचता ताका कळटा ही अजापाची फुलां महिमेची फुलां म्हूण सगळीं विंचता तातूंत तो गुटलायता आनी तो बिस्पा लागीं वता बिस्प ताका पळोवन हांसून हांसून ताका स्वागत करता आनी म्हणटा मरी माय परतून दिश्टी पडली की वय बिस्पानो परतून दिश्टी पडली तिणें कितें गुर्त दिला म्हाका दिवंक तक्षण तो म्हणालो तिणें म्हाका फुलां दिल्यान तुमकां दिवंक देखून हांव ही फुलां दिता म्हणून ताचो शेलो ताणें उक्तें करतना ताका अजाप जावन तो भियेलो कित्याक म्हळ्यार शेलो उक्तें करतना एकय फूल ना इतलीं फुलां ताणें हाडिल्लीं आतां एकच फूल ना पूण बिस्प मात तक्षण दिंबेर पडलो आनी दोनी हात वयर करून हांव पाती येता म्हणूंक लागलो हो अजा पावलो कित्याक अशें सांगता की म्हणून तोय बागोवन आपलो शेलो पळयतना आपणाच्या त्या रयताच्या दुबळ्या
पिंजकर त्या शेल्यांत मोरयेमायेचें आपरबायचें पिंतूर तो बेस्प पळोवन अजाप पावलो आनी चड फात्तेलो. कित्याक म्हळ्यार त्या मोरयेमायेच्या तोंडार एक विशेश परजळ आनी महिमा तो पळयता. आनी त्या दयागन म्हणलें थंयसर ताणें फुलां पळयलीं म्हूण. त्या हिमाच्या वेळार खंयी फुलां जायना तसलीं फुलां त्या शेल्याचेर सयत दिसतात. बेस्प पातयलो आनी बेस्प ताचे सांगात वचून त्या जाग्यार वेता आसतना बेस्पांक विशेश मोरयेमायेचो अनुभव जालो. थंयसर एक व्हडली सयत इगर्ज उबारली. त्या इगर्जेसर बरोवन गेल्या आनी ती उतरां एम आय नॉट देर, एम आय नॉट युअर मदर. हांव आसा निंगी, हांव तुजी आवय निंगी, हांव आसा निंगी, हांव तुजी आवय निंगी. मोरयेमायेचीं उतरां जुवांव दियोगाक दिल्लीं ती. देखून म्हाका थंयसर हर एका वर्सा लगभग 20 मिलियन लोक येता. म्हणजे 2 करोड लोक अदीक वर्तो लोक पुण्यक्षेत्रां भेट दिवचो लोक थंयसर येता. मोगाच्यान आमच्या गांवचोय लोक ह्या दिसांनी कोणा लागीं पयशे आसात त्या गांवां येतात. पूण मोगाच्यान तुवें थंयसर वचचें म्हणना. मोरयेमायेचें दर्शन जाल्यार तुज्या घराच कोणतो असो तेर्स कर आनी दोळे नापून दिश्टीचें तें मागणें म्हळ्यार विजन मोरयेमायेचें दर्शनाचें मागणें तूं कर. आनी मोरयेमायेक माग मये म्हाका तुजें दर्शन जाय. जेरमाया प्रवाच्या बुकान 30 आनी 3 वसरान 3ऱ्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हजर जातलो. सर्वेस्पर देवूच तुज्या जिवितांत हजर जातलो. मोरयेमायेचें दर्शन तुका खंडीत जावन तुज्या जिवितांत मेळटलें. दुसरें मोगाचें एक नांवार दीक मोरयेमायेचो पुण्यक्षेत्र जावन आसा आवर लेडी ऑफ लुड्स फ्रांसांत आसा. आवर लेडी ऑफ लुड्स 1850 आनी 8 इसवेन सांत बेर्नादेताक मोरयेमाय दिश्टी पडली. 18 फावटी ती दिश्टी पडली. 1 फावटी 2 फावटींनी दिश्टी पडलेल्या वेळार मोरयेमायेचीं उतरां हांवूच कोसेसांव म्हळ्यार आय एम दी इमॅक्युलेट कोसेसांव सायबीण म्हणून ती आपणाकच उगडापी करता. त्या जाग्यार सांत बेर्नादेताक दिश्टी पडल्या त्या जाग्यार कितलींशीं अजापां जाल्यात म्हणून ना. देखून हर एका वर्सा कितलोसो लोक थंयसर येता. म्हजे भयणीची धूव आनी जावय इंग्लंडांत आसा. दोगां भुरग्यांक घेवन हर एका वर्सा म्हणल्यार बरी त्या जाग्यार वचून ती मागणी करता. थंयसर दोळ्यांची दिश्ट नातल्या दोळ्यांची दिश्ट मेळ्ळ्या. पांगड्यां चलोवंक जायनातले पांय सोमा जाल्यात चलोवंक जाला. पेंगटाची दूख गेल्या भुरग्यांतल्या भुरग्यांचें देणें जालां. वर्त्या आजापांनी विजमितांनी गूण जायनातली पिडा विशेश जावन कातीची पिडा गूण जाल्या. त्या जाग्यार लगभग 6 मिलियन लोक म्हणजे 60 लाख लोक हर एका वर्सा मोगाच्यान त्या जाग्याची भेट दिता. आनी थंयसर आजापांचें उदक आसा. ल्हानशें तळें आसा. त्या तळ्यान बुडोवन आयल्या उपरांत जायते तरांचे पिडा गूण जातात आनी अजापां जातात. तिसरें मोरयेमाय दिश्टी पडली फातिमान 1917 इसवेन 1917 ती दिश्टी पडली लुसिया जसिंता आनी फ्रांसिसाक. तांचे पैकी लुसी केवळ आतां एक 20 वर्सां पयलें मात मरण पावलें. ह्या तेगा भुरग्यांक ते गुड्यार ती गोरवां सरो नासतना मोरयेमाय तांकां दिश्टी पडली. सबार फावटी तांणी गांवांक वचून सांगलें मोरयेमाय दिश्टी पडल्या. तिणें कोणतासो तेर्स करून उलो दिला म्हणटा आसतना थोडे पात्योंक ना. देखून तांणी येवन सांगलें मोरयेमाय कोणीय पात्य ना तूं आमकां दिश्टी पडल्या म्हणून. देखून मोरयेमायन म्हळें आनी हे फावटी तांकां आपय तेन्ना हांव एक वर्ती खुणां तांकां दाखयता. सगळ्या गांवचो लोक एकठांय जालो मोरयेमाय तांकां खुणां दाखयता म्हणून. पूण लोक एकठांय जाल्ल्या वेळार मोरयेमाय दिश्टी पडले. भुरग्यांक दिसता लोकांक दिसना. लोकांनी म्हळें आमकां कांय दिसना. ह्या भुरग्यांनी मोरयेमाय सांगलें तूं तांकां दिसना की हांव तांकां दिसना. कित्याक तांणी दिसाची जाल्यार तांणी पातक रडोवन जिणी बदली जंय देवा सरशी आसा. पूण हांव तांकां एक खुणां दाखयतां. तांकां सांग सुर्याक पळोवंक आनी सुर्यो आतां तांकां एक खुणां दाखयतलो. सक्कड लोकांनी सुर्याक पळोवंक सुरू करतना सुर्यो हालोवंक लागलो, धंडोळोंक लागलो आनी सकला पडोंक लागलो. तितल्या भितर लोक सगळो भियान 4 कुशींनी धांवून गेलो. भियान आतां सुर्य आंगार पडटा म्हूण. आनी अशें लोकांक अनुभव जालो आनी कळ्ळें की मोरयेमाय त्या भुरग्यां सांगता उलोवन आसा म्हणून. आनी मोरयेमायन दिल्लो संदेश आसा कोणतासो तेर्स करा तुमची कुटुंबां बाचाव जातली. नाजाल्यार सगळ्या संवसारार कम्युनिजम विस्तारतले आनी कम्युनिजम भावार्थाक नाश करून पळयतले. आनी सगळ्या लोकांनी मोगाच्यान मागणें करूंक सुरू केलें. आनी विशेश जावन रशियाच्या कन्वर्टरापणा खातीर त्या काळार रशियांत मोगाच्यान जायते राष्ट्र आसले. हे पोलंड, हे युक्रेन आनी जॉर्जिया आनी जायते सगळे कम्युनिस्ट जावन आसले. ही गरजे तांणी नाश केल्ले. भावार्थ नाश केल्लो. सेमिनारी नाश केल्ले. पाद्रेपान सिस्टरांक कोवेंतांत सेमिनारींत धांवडेल्लें जावन आसा. पूण मोगाच्यान मागण्याचो प्रभाव पळया. कोंताच्या तेर्साचो प्रभाव पळया. त्याच शतमानाच्या 11 भितर म्हाका दिसता तो मिखायल गोर्बाचोव थंयसर प्रेसिडेंट जावन आसतना कम्युनिजम पडलें. राष्ट्रां सगळीं स्वतंत्र जाली. युक्रेन, जॉर्जिया आनी कशें आनी सगळे जागे आसात पोलंड पुरा ते
ते विंगड जाले आनी सगळ्यांनी आनी विशेषण रशिया ते मोगाच्या भावार्थ नव्यान उदेलो देखून आतां आमचे SVDचे पाद्र्या रशियांत ह्या दिसांनी वचून सुवार्ता प्रकट करना आसा देवाक जावं अर्गान होकळा प्रेज द लॉर्ड जर तर मोगाच्या रशिया कन्वर्ट जालें खेदे व्हडलें अच्छा कोंताच्या तेसा तितलें बोळ आसा देखून मोगाच्या कोंताचो तेजकर मागणें केल्ल्या सुवारीं कितले तरणाटे आड वाटेन गेल्ले पाटी आयल्यात भुरग्यांचे देडे नातल्या भुरग्यांचे देणे मेळ्ळा वायट सवय सोडूंक करपा मेळ्ळ्या गोबायला मदें माया मोगांनी एकवट आयला आनी जायते अजाप वेजमितां जाल्यान भुरग्यां शिकोनातल्यान शिकोवंक साध्य जालां बरे मार्क्स मेळनातल्यान बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात पवित्र जिणी एकमेकाच्या प्रेरण मेळ्ळा देखून कोंताचो तेर्स केदीन शिकयनाकात चवथी एक अजाप तुमकां सांगता तुमी जाणात आवर लेडी ऑफ नॉक म्हणून KNOCK आयर्लंडान 1870 आनी 9 इसवेन मोरी माय दिश्टी पडली 15 जाणांक आनी एक मौन दर्शन जावन आसा कोणूच उलोवनात जेजू आल्तरीचेर देवाची शेळी जावन दिश्टी पडलो सांगाताच मोरी माय सांगाता सांजुजे बाब सांगाताच जुवांव बौतिस्त हे सगळे दिश्टी पडले पूण कांयच उलोवणें ना 15 जाणांनी सबारपोटी हें दर्शन पळयलें त्या जाग्याक मोगाच्या आतांय 1.5 मिलियनाच्या चड लोक 15 लाखाच्या चड लोक मोगाच्या भेट दिता ह्या जाग्यार 5वें एक दर्शन जावन आसा मरियमाचें आवर लेडी ऑफ ला सालेट फ्रांसान थंयसर एक जागो आसा गुडो आसा सालेट म्हणलो गुडो त्या गुड्याचेर दोगां भुरग्यांक मॅक्सिमिन ग्रँडे एंड मेलानी कॅल्वट मॅक्सिम आनी ह्या मेलानीक मोरी माय दिश्टी पडली आनी हांगासर पातक रडोन जिणी बदलूंक तिणें उलो दिल्लो जावन आसा मुखार कितें अवघडां जावचीं आसात मरियमायन स्पश्टपणान सांगून दिल्लीं जावन आसा 6वें मरियमायेचें दर्शन जावन आसा आवर लेडी ऑफ मिराकलस मॉडेल मेडल आवर लेडी ऑफ मिराकलस मेडल फ्रांसांत 1830 इसवेन 1830 एका सिस्टरीक कॅथरीन लबोरे म्हणल्यार उपरांत ती सांतीण जाल्या तिका पॅरिसांत मरियमायेन दर्शन दिवन एक मेडल करूंक तिणें तिका मार्गदर्शन दिलें त्या प्रमाणे त्या सिस्टरीन तें मेडल केलें मरियमायेचें पिंतुरासचें आनी हें मेडल सगळ्या संवसारांत नांवाडीक जालें वर्ती अजापा विजमिता ह्या एका पिंतुरांतय ह्या एका मेडलांतय जालें ताजे वरवीं संरक्षण आनी देवाची कृपा लोकांतय वाडली कितलोसो लोक त्या जाग्यार भेट दिता आतां 2 मिलियनाच्या चड 20 लाखाच्या चड लोक हर एक वर्सा ह्या जाग्याची भेट दिता 7वें जावन आसा आवर लेडी ऑफ किबेहो रुवांडान आफ्रिकान 1981 इसवेन 1981 मोरी माय दिश्टी पडली इस्कालाच्या भुरग्यांक ती दिश्टी पडली मुखार कितें व्हड अनाहुतां जावचीं आसात ट्रॅजेडीज दॅट आर गोईंग टू कम तिणें स्पश्टपणान सांगलें 1994 इसवेन 1994 म्हळ्यार हे मरियमाचें दर्शन जावन 13 वर्सां उपरांत थंयसर एक व्हड जेनोसायड जालें म्हळ्यार जायत्या लोकांक जिवेश मारले लगाड काडली मरियमायन पयलीं तें सांगून दिल्लें जाल्यार लोक कोंताचो तेज करूंक मागणें करूंक कुमसार जावंक देवा लागीं पाटी येवंक इन्कार करता तिरस्कार करता देखून मोगाचें केदें व्हडलें अनाहूत जालें हें अजापा मातनी मोगाचें आमी आमच्याच गांवांत आमच्या भारत देशांत पळया वेलांगणी हांव गेलां ह्याच वर्सा कितलोसो लोक हर एका वर्सा कितलो लाख लोक थंयसर भेट दिता हांव गेल्ल्या वेळार म्हाका दिसता थंयसर 15 जाग्यार थंयसर मिसां भेटयतात कितले कुमसार जाता लोक पातक रडोन जिणी बदलून आसा आमच्या गांवांत हरिहरा म्हणल्या लागीं कितलो लोक वेता आमी मुल्की आसा मुल्की लागींच कितले इगर्जे मरियमायेक समर्पण दिल्यात कोसेसांव सायबिणीक समर्पण दिल्या मुल्कीची फिरगत किन्युगडची फिरगत ही कोसेसांव सायबिणीक समर्पण दिल्या आमच्या किऱ्यांतली फिरगत आवर लेडी ऑफ रेमेडीज रेमेज सायबिणीक समर्पण दिल्या आमचे मांगडो दिएसीसींत कॅथेड्रल आवर लेडी ऑफ रोझरी रुजाय सायबिणीक आनी हंपान काटा देवल्या तक्षण मंगळुरांत प्रमुख जागार आसा आवर लेडी ऑफ मिलाग्रीस सायबीण उडपीचें कॅथेड्रली आवर लेडी ऑफ मिलाग्रीस वय मिराकल म्हळ्यार अजापां करची मरी माय आनी थंयसर कुशीन आसा आवर लेडी ऑफ रोजाय सायबीण कितलेशे इगर्जे आमचे समर्पण दिले आवर लेडी ऑफ लूड्स सायबीण फातिमा सायबीण पॉम्पे सायबीण कितलेशे मोगाचें कित्याक मरी माय मोगाचें आमकां निरंतर उलो दिता पातक रडोंक जिणी बदलूंक देवा सरशी येवंक ती आमच्या जिवितांत आसतना मोगाचें आमी खंडीत जावन देवा तावन पयस सरना हे कुडा आसतना मोगाचें सबार जाणां आमकां दुर्स आसात कित्याक थोडे फावटी आमी मरी मायची इमाज दोन अंतूस मरी माय आसा म्हण आमी चिंता ना मरी मायची इमाजीची आमी केदींच पुजाय करची न्ही आराधना करची न्ही मरी माय खंयच्याच इमाजीन ना ती केवल आमकां एक गुर्तू ती एक इमाज आमी दवरची मरी मायचो
उडास करूंक आनी ती आमी दवरची. आमी खंय तसो तेज करी जाय म्हणून आमकां उडास करूंक, देवाक लागीं सरा जाय म्हणून, एक बरें खुमसार जायचें म्हणून, बरी कुटुंबां जिवीत आमी जिये जाय म्हणून, आनी कुटुंबांत आवय बापाय विधेय जायचें म्हणून भुरग्यांनी, घोवा बायलांनी आदर्श जावन घोवा बायलांक एकामेका विधेय जावन विस्वासी रावा जाय म्हणून, सांजूचे बापा बरी मरियम माय बरी, आनी प्रायवंतांची आमी बरी करून जतन घे जाय म्हणून अशें कुटुंबा समेत देवाक लागीं सरा जाय मरियम माय आमकां उलो दिता. तर मरियम माय ती मोगाच्यान देवाक लागीं सरया आनी मरियम माय सांगता ससनाच्या सासना देवाक होगड सोंकू आमकां हर एकल्यान देव फाव करून दी. आतां आमी दोळे धांपून मागणें करया. भोव मोगळा सर्गींचे बापा, आमकां मरियम माय एक वर्ती एक विनवणी जावन विनवणीचो आधार जावन तुवें आमकां दिल्या. आमचे पासत ती दीस आनी रात सरकार मागता बापा. तेज्या विनवणेच्यान बोळान आमकां बापा चड आनी चड तुजे जेजूच्या बोपयत काळजा लागीं सराशें कर. आमी पातक रडोन जिणी बदलूंक आमकां करपा दी बापा. कोंतासो तेस आनी कुटुंबाच्या मागण्या द्वारी आमची कुटुंबां बापा मरियमाच्या खातावळीन काळजा मारिफात जेजूच्या भोपयत काळजाक आमी समर्पण दिता. अशें बापा आमकां आमी तुका समर्पण दिता. आमचें समर्पण तूं स्विकार कर बापा. आमकां तुज्या भुरग्यांक बरी भलायकी दी. आमची हर एक पिडा शिडा गूण कर. कामांतल्यान बरें काम फावो कर. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशें जाल्यार बरें प्रमोशन फावो कर बापा. आर्थीक अडचणींत असल्यांक आर्थीक अडचणींतली सुटका दी बापा. रीण फारीक करूंक करपा दी बापा. बापा आर्थीक आशिर्वाद समृद्धी ग्रेस काय आमकां फावो कर. विशेश जावन पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जियोंक आमकां गरज असलें सगळें दिवन बापा सदांच तुजो सांगातपण तुजो एकवट आनी तुजो संवाद आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्यान वर्त संतोष तुमच्या लागीं उलोवंक. आतां ऑक्टोबर म्हयनो येता आसतना मरियमाचे कोंतासो तेस करूंक विसर नाकात. कुटुंबा समेत तुमी मरियमाच्या भक्तीपणा द्वारे देवाक लागीं सरा. म्हजें नांव हांगासर आसा, फोन नंबरय आसा. तुमकां दैवी कलोरेत्र मंदिराचें ते QR कोड आसा, एड्रेस आसा. केदाळय तुमी आमच्या वेबसायटीक वचून आमचे सरमांव तुमी आयकूं येत. आमी मिसाच्या त्या थंयसर धाडयेत. तुमचे प्रेयर रिक्वेस्ट तुमची त्या आसल्यार धाडयेत. आनी थंयसर कोणाकी दान दिवंक मन आसा जाल्यार दैवी कलोरेत्र मंदिरांत सबार जाणां दुर्बळ येतात. तांचे कडेन पयशे आसनात, पयशे भरूंक तांचे कडेन कांय आसनात जाल्यार आमी हांगासर रितेर करून तांकां अवकाश दिता. तांणी हांगासर रितेर बऱ्या तरान करूंक कोणाकी मन आसल्यार दान दिवयेत. या घरांत जाल्ले नाल्ल दांडियेत. या तुमचो इल्लो तांदूळ जाल्यार तांदूळ दांडियेत. या साकर या कसोय मसालो या खंयचेय जेवणाचे वस्तूय तुमी दांडियेत. अशें मोगाच्यान सांगता म्हणून आमी सुवार्ता प्रकट करया. देवाचें राज्य आमी बांदून हाडया. देव तुमचे तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.